पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन कम ग्रांट स्कीम शाळान आशिल्ली, ज्याच्या अंतर्गत प्रायमरी स्कुलाक 50 लाख पर्यंत, सेकंडरी स्कुलाक 100 लाख पर्यंत आनी हायर सेकंडरी स्कूल आसत जाल्यार 200 लाख पर्यंत ग्रांट दिवपाची. देर वॉज अ स्कीम ऑफ गव्हर्मेंट which ended in 2015 I think, which gave grant between 50 to 2 crores depending on schools for infrastructure development. Unluckily, at that time special schools were missed out. There are about 22 special schools in Goa which also technically deserved this support. But by that time the scheme was over, and since special school are a different dispensation, they were not getting covered under that. So today cabinet took a decision to extend that scheme only for special schools. दुसरो जो महत्वाचो विषय आहा तो म्हणजे रिहेबिलिटेशनाचेर 14 प्रोजेक्ट एफेक्टेड फॅमिलीज एट मोपा तांकां थंय जमीन घेवन त्या जमनीन रिहेबिलिटेट करपाचें पॅकेज एज अ सिंगुलर प्रॉडक्ट हॅज बीन एप्रूव्ड. तांकां 800 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटली, घर बांदून मेळटलें. कम्युनिटी हॉल आनी स्मशानभूमी जमताल्या CSR एक्टिविटीच्यान करूंक सांगल्या, जमताल्या, बट जमली ना जाल्यार आमी करतले. आनी बाकीची एरिया पळय ती गव्हर्मेंटाच कडेन उरतली, पण ती तांकां ग्रेजींग ग्रावंड म्हणून, कारण धनगर फॅमिली आहा, ग्रेजींग ग्रावंड म्हणून ती रिजर्व आसतली तांच्या खातीर, चरण्याचें कुरण.